मोगा भाव भयणीनो वेलकम। आणि हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हांवें हें सिरीज घडून हाडलां। हिंगा हांव सोद्दां एक लॉंग व्हिडिओ अपलोड करतलें। जेन्ना हांव ब्रेक घेता एक दीस तेन्ना हांव तुमकां कम्युनिटीन पोस्ट घालतलें केन्ना हांव ब्रेक घेता या कितें करपा मेळना व्हिडिओ जाल्यार। बट हांव ट्राय करतलें की सोद्दां एक लॉंग व्हिडिओ घालपाचो। आनी हांव फ्रॉम स्टार्टींग सान हांव वाचतलें एक चॅप्टर वायज एंड उत्पोती सान हांव स्टार्ट करतलें द फर्स्ट। ओके, सो थिंगा सान हांव एक चॅप्टर वाचतलें। सो आयच्या दिसाक हांव ओन्ली चॅप्टर 1 तेजो कंप्लीट करतलें। आनी हो टायम तुमी यूज करा तुमचे मागा तुमकां जाय पळय ते जेजू कडेन, कित्याक देवाच्या उतरांतल्यान जायतें कितें घडटा। आमकां देवाचें उतर खूब गरजेचें आमच्या जिवितान आनी देखूनच हांवें हें सिरीज घडून हाडलां। आनी हांव हें चालूच दवरतलें आनी आमी जाणा जायते चॅप्टर आहा, जायते वर्सीस आहा, जायतें कितें आहा। आनी एक उतर आमकां खूब गरजेचें आमच्या जिवितान आमी तें सदांच वाचूंक जाय। देवाचें उतर आमी सद्दां वाचूंक जाय आनी जितलें आमी वाचता तितलें आमचो भाट वाडटा। सो एक दीस हांव एक चॅप्टर वाचतलें आनी हांव कंटिन्यू करतलें सगलें सगलें वाचतलें हांव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उत्पत्ती चॅप्टर 1 वर्स 1 to 31। पयलो भाग, संवसाराचो आनी मनीसकुलाचो ओरूंब। देव प्रितुमेक आनी मनशाक रुचता आनी मनशाचें पातक। प्रितुमेचो ओरूंबाक देवान सुर्ग आनी प्रितूम रुचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो। सोमदीर कालोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली। देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो। हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें कालोख आनी उजवाड दोशी केले। उजवाडाक दीस म्हूण आनी कालोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें। सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस। देवान म्हणलें, उदकांचे 2 वांटे जावच्याक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें। देवान मळब केलें आनी मळबां सकयलीं आनी वयलीं उदकां वांटलीं। मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें। सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस। देवान म्हणलें, अंतराळा सकयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें। सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें। हें सगलें देवाक बरें दिसलें। देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बी आसलोल्या फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें। जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिनसा भाशेचीं बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसा भाशेचीं बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले। हें सगलें देवाक बरें दिसलें। सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस। देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं, आनी त्यो दिवत्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं। प्रितूम उजवाडोंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो आसूं, आनी तशेंच जालें। देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो, व्हडली दिवती दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवती रात चलोवंक, आनी नखेत्रां प्रितुमेर उजवाड घालूंक, दीस आनी रात चलोवंक, आनी उजवाडा आनी कालोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घालें।
हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदका जिव्या प्राणांनी भरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रचले आनी उदकांत भोंवते झिंसांचे प्राणी आनी तशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राचें उदक भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगल्या झिंसांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पुसपाच्यो मोनजाती, जिवाणीं आनी तरेतरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एक झिंसाचें रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेलीं जिवाणीं केलीं. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या माचल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातींचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या माचल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे प्रितुमे वयलीं बीं आसतीं सर्व झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते सर्व रूख तुमच्या जेवण पसोवणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें एकदम बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार.